आले पेडण्यान दिसतात परत एकदा इलेक्शनाक रावतात काय कितें सारको 100% 2027च्या इलेक्शनाक हांव आसाच पेडणेकारा. पण बाबू राजन कोरगांवकर जे असले ते तांणी तुमकां गेल्या एक 8 दिसां पयलीं एक म्हटलें की बाबूक आतां पेन्शन मेळटा तेणी ते सुशेगाद खावचे आणि तशेंच आतां वयस्कर जाल्लेले आसा ते तांणी घरा बसचे अशें म्हटलां. तेजे तो एडवायस बरी दिता अशें दिसता म्हाका, कारण पेन्शन हे 40 आमदाराक मेळटाच आनी तो म्हाका दिसता फुडें तयारी आपली करता पेन्शन मेळोवपा खातीर. कळ्ळें तुका, काय इलेक्शनार रावपा खातीर करता तयारी काय तो पेन्शन मेळोवपा खातीर. पेन्शन म्हणटा पळय आनी तो जो उलयता पळय ताणें हेजे भितर सगळी कडेन लक्ष दिवपाचें की बाबा 40 आमदार जशे प्रमोद सावंतय पेन्शन घेतालो, प्रताप सिंग राणेय पेन्शन घेतालो. जीत आरोलकरानय अशें म्हटलां की आतां ते खूब जालें तेचें राजकारण आतां तांणी घरा थोडेशे बसचे म्हणून तांकां कितें सांगपाक सोदता तुमी? तो म्हणटा, तो आनी तो राजन कोरगांवकरूय म्हणटा आतां बाबू जाणटो जाला. हय बरोबर सारकें. आनी युथाक चान्स दिवपाचो. येस हय. ते एडवायस म्हाका करतात. हांव तांकां इतलेंच रिक्वेस्ट करूं शकता की हो एडवायस तुमी सुदीन ढवळीकराकूय दियात. हां कळ्ळें तुका, आनी ताकाय सांगात तोय जाणटो जाला म्हणून. आमी अनुभवाचेर हें चलयतात. पेडणे मतदारसंघान हांवें गेली 20 वर्सां काम केलें, 20-25 वर्सां, आनी तो म्हाका अनुभव आहा. आनी तो हांव तेंची सेवा करून दिना जाल्यार तो अनुभव कित्याक फायद्याचो इतली वर्सांचो. इवन आतां जे नवीन प्रवीण आल्लेकर जे निवडून आयिल्ले आसात ते अशें म्हणटात की बाबूचो आतां विशय कांय ना, बाबू आतां गेलो अशें ते तेंचेंय म्हणणें आसा. ते लोक ठरयतले. ह्या मतदारसंघाचे जे वोटर आहात ते म्हाजे देव आहात. ते ठरयतले की बाबूक फुडें हाडपाचो काय ना तो, ते न्ही ठरोवपाचें. प्रवीण आल्लेकर जो उलयता पळय तेणें तेजें डिसिजन ताका खबर आशिल्लें. तेणें काम केलो तो येतलो, हांवें काम केलो हांव येतलो. बाबू तुमकां एक्झॅक्टली कितें दिसता ह्या गेली 5 वर्सांक प्रवीण आल्लेकर आयले आनी त्याच्या पयलीं तुमी आसलेले, आतां एकंदरीत मतदारसंघ फुडें व्हरपाचें काम जालां की फाटीं व्हरपाचें काम जालां? ते लोक सांगतले. ह्या 5 वर्सांत कितें जालां पळय ते लोक सांगतले. आमी आसतना लोकांक अपेक्षा आसलेली आनी लोकांक दिसतालें की बाबूक सांगलें 100% जाता म्हणून, आनी तें आमी केलां. तसली एक चॅलेंज आमी एक्सेप्ट केली. जेन्ना म्हाजो मतदारसंघ दारगळ आसलेलो, सगळे जाणात की दारगळ कशी परिस्थिती आसलेली, कितें आसलेली. तुमी म्हणटा मोपाक खेचून हाडला, पण आयज त्याच मोपाचेर गाडयेवाल्यांक 4 व्हिलरवाल्यांक आंदोलन करचें पडटा प्रत्येक 8-8 दिसांनी म्हयन्यान. एक कितें बाबा एक्झॅक्टली चल्लां? आल्लेकराक आनी लोकांक खबर आहा न्ही आल्लेकरान कितें केलें तें. हे इश्यू घेवन फुडें वचपाक जाय आसलेलें न्ही तेंच्यांनी. म्हाका सांग, आमी जी लोकांनी अपेक्षा केल्ली म्हाज्या कडेन जेन्ना पेडणे मतदारसंघ म्हाज्या हातीन आयलो, पयलो विशय आयिल्लो केन्ना पेडण्याचो की सार्वजनीक मशानभुमी हांगा ना. अशी हर एकट्याची प्रायवेट मशानभुमी आसली, सार्वजनीक नसलेली. ती सार्वजनीक मशानभुमी म्हणटा ती एक व्हडलो चॅलेंज आसलो. आतां जसो मांद्रे आहा तसो ती चॅलेंज आमी एक्सेप्ट केली आनी ट्युरिजमांतल्यान हांवें मशानभुमी बांदून दाखयली आनी ती करून दाखयली. तें एक दर लोकांची अपेक्षा आसलेली की म्हाज्या कडल्यान जावचें म्हणून लोकांक साथ. जें अधुरा काम आसलेलें कदंबा बस स्टँड तो फुडें येयलो. दुसरें तुजें सावळवाऱ्यावयलो ग्रावंड आसलेलो तो आमी कंप्लीट केलो. गार्डन आसलें तें कंप्लीट केलें. आतां ही एडमिनिस्ट्रेटर जी बिल्डींग सुद्दां म्युन्सिपालिटीची ती हांव फुडें व्हरतां. ही कामां जी अख्ख्या पेडणेकारांक खबर आहा. दारगळ मतदारसंघात तूं म्हणटा पळय एअरपोर्ट आमी खेचून हाडलो. एअरपोर्ट म्हणटा हाडपाक जो तुमी जाणा आसतले की पेडणेकारांकय खबर आसलेली बॉक्सायट म्हूण आसलेली, ती आमी उडयली आनी एअरपोर्ट हाडलो. जे कॅबिनेटान पास केलें, जे हर एक पंचायतीन ठराव घेतले आनी हो अख्ख्या पेडणे तालुक्यान आंदोलन केलें आनी हें एअरपोर्ट खेचून हाडलो. आतां काही हे जे आहात राजन कोरगांवकर असले मनीस ते म्हणटात तुमी आतां वयस्कर जाल्यात. जोकर म्हणटात ते मनीस, कळ्ळें तुका. हे येतात आनी थंय उबो रावतात आनी एअरपोर्टा भितर. तुमी तांकां जोकर कित्याक म्हणटा? कितें अशें तेणी काम करूंक ना अशें दिसता? कित्या खातीर हांव जोकर इतल्या खातीरूय म्हणटा, खंय एडवांटेज मेळटा थंय उबो रावता. मात ते काम करिना. काम कांय ना. आतां तो जो आपलें हें सांगता नॉलेज एडवायस जें सांगता आमकां दिता तो खंय आसलेलो तेन्ना एअरपोर्ट आमी करताना ताणें कित्याक सांगूं ना आनी कित्याक तो येवं ना? तो पेडणेकार म्हणून ताणें येवपाक जाय जाल्लो आनी सांगपाक न्ही बाबू हें जें तूं करता आनी फुडें व्हरता तें अशें जावपाक जाय. आमी आयकताले.
तेजी तकली कितले हाती घेताले आमी, पण हे लोक तेन्ना नसलेलेच आनी हे आतां येवन थंय उबे रावतात आनी खाली हे म्हणटा ते म्हणजे आंदोलन करिनात, दुसऱ्याच्या आंदोलनान आपण दुसऱ्याच्या आंदोलना भितर ते इंटरफेर जातात आनी पब्लिसिटी घेवपाक पळयतात आनी कांयच ना पॉयंट. मग ते अशें म्हणटा पळय, आतां तुमी जाणटे जाले, आतां तुमी घरा बसचे म्हणून, हे कितपत खरें? हांव तेंच म्हणटा, हेणें हो एडवायस म्हाका दिवचो न्ही, तो ढवळीकाराक दिवचो. ढवळीकाराक दिवचो, तेचोच न्ही तो. कळ्ळें तुका? आतां म्हाका समज तो सांगितलो, हांव म्हणटा कितें गेली 25 वर्सां जो अनुभव हांवें घेतला, तो अनुभवाचो फायदो हांव लोकांक दिनाला, हांव कसलो आमदार आसतलो? मग फुडें तुमी अनुभवाचो फायदो दिवच्या खातीर पेडण्यान येता. म्हणूनच, आनी तो इतलो अनुभव हांवें घेतला तो लोकांक फायदो करपाकूच न्ही. आतां एअरपोर्टाची इंजस्टीस जाली, टॅक्सीवाल्यांची इंजस्टीस जाल्ली, त्यांचो प्रश्न कोण फुडें व्हरता आनी कोण आवाज करता विधानसभेत? मग तुमी आयले जाल्यार बाबू हे सगळे विशय काबार जातले. 100%. हे विशय म्हणटा ते रस्त्यारूय आवाज जावपाक जाय आनी विधानसभेनूय आवाज जावपाक जाय. मग विधानसभेन आवाज काडपाक हे कमी पडटात. हे कमी पडटात, हे फुडें वरीच ना. आतां हे विशय म्हणटे अख्खी विधानसभा सारकी तापोवन काडपाक जाय आसलेली हे विशय घेवन. कारण पण हे कांयच उलयनात. कांय उलयनात. कारण ह्या विशया खातीर, ह्या एअरपोर्टा खातीर आमचे सॅक्रिफायस केला, कोट्यांनी जागा दिली, अशें खंयचोच मतदारसंघ नासतलो इतली जागा दिवपी. बाबा आनी एक विशय, विधानसभेन एक मोठो विशय गाजलो की जे टेनंटेड जे प्रॉपर्टी आहा पळय, गव्हर्मेंटाची घरां जी आसा पळय, ती तांकां सगळे परत एकदां तांकां दिवपाचें थरलां. हे कितपत, म्हणजे तुमकां कितें दिसता हाचेर? ना, हेजेर जो गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतला तें बरें डिसिजन, जें गरीब लोकांक फायद्याचें आसा. तेजे भितर कमुलदास जमनी जावं दी, देवस्थानाची जमनी जावं दी. पूण पेडणेकारांक तांचो फायदो कितें जातलो? पेडणेकारांक फायदो जेन्ना जातलो की टॅनंटाची घरां जी आसात, टॅनंट प्रॉपर्टी, हय, पण हांगा सगळे भाटकार ती लागता न्हू. अजून घेवना तेणें, ती रेग्युलायज करपाचो डिसिजन प्रमोद सावंतान घेवपाक जाय. म्हणजे सरकारान हे डिसिजन असेंब्लीन आतांच्या घेवपाक जाय. आनी नाल्यार तेंच्यांनी तो पास तरी करपाक. म्हणजे हे आमचे दोनय जे आमदार आसा पळय, ह्या दोनय आमदारांनी तो विशय मांडलेलो ना. तेंच्यांनी तसो माणूकच ना. मेन म्हणटा हो, आमच्या वजरी असल्या गांवांत समज आज न्याय मेळपाक जाय जाल्यार जी टॅनंटाची नाही, इवन पेडण्यान सुद्दां मॅक्झिमम घरां भाटकारांची आसात, जी कितलीशीं वर्सां बांदलेली आसात, ती रेग्युलायज करपाचो खरो म्हत्वाचो पॉयंट जावन आसा. ज्या बारीक लोकांचो, ज्या नीज गोंयकारांचो, जो पेडणेकारांचो. आतां आमी पळयतात ती भायले सुद्दां लोक आयले, तेंची रेग्युलायज जातात आनी ती वोटिंगा खातीर जातात. पण हे वोटरे आसात, पण ह्या लोकांक अजून पासून न्याय सारको मेळूना. पण बाबा आतां म्हाका सांगा, पेडण्यान न्हू 25 मिटर MDR रस्तो जो आसा पळय, 25 मिटर घेवपाक सोदतात. तो जर घेतलो जाल्यार आमच्या पेडण्याचें कितें जातलें? रायट. तो जो पेडण्या जो रस्तो आसा, हांव आसतना तो नोटिफिकेशन करपाक जाय म्हणून हांवें मुवमेंट केलो. येस, हय. पण हांव गेले नंतर तेजो मुवमेंट जावंकूच ना. एक तर गव्हर्मेंटान तो बायपास रस्तो करतो, पण तो बायपास केल्लो न्हू, ताचें कितें जाल्लें? तेंच्यांनी मार्किंग बिरींग केलें, तर फुडें व्हरपी आमदारच ना आला. म्हणजे ह्या आमदारान व्हरपाक जाय आसलें. तेणें उलोवपाक जाय, तेणें आवाज करपाक जाय, आनी ना जाल्यार थंयची घरां बिरां वयतली. ह्या रितीचो केदो व्हडलो मेजर प्रश्न तो लोक फेस करतलो. तो डिनोटिफाय करपाकच जाय. फाल्यां सकाळी जर रस्तो जाव किंवा न जाव, पूण तो बायपास जावपाक जाय अशें जावपाक जाय. रायट. जाल्यारच हांगा पेडणे बाजारपेठ वाटावतली. बाजारपेठ